Servespo तुमचे सोफे असू सामातेवा परमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्त तुम्ही पृथ्वीचे मीठ मीठच जर आळणी जाले तर कित्याक ते खरसण दिवचे भायर उडोवंक आनी पांयांतळां मोस्तूंक शिवाय एर कितेंय ते उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या तळवेर बांदलां ते शहर लिपोवन उराना. कोणी मुनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो आनी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमकां सर्गींच्या बापाक ते महिमा दिवं. देवाचे उतार हे क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन TFRCC TV वीक्षकांनो, क्रिस्ती जिणयेच्या बऱ्यापणाक सोसंगती. आमची क्रिस्ती जिणी बऱ्यान जियोंक ह्यो सोसंगतीस आमकां गरजेच्यो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर एक काम आरंभार बरें आसता पळय. चिंतया, तुम्ही एक नवेंत कार काण गेला, 4 दीस कलम पुसचे, वॉशिंग, एज इफ एक हप्तो 2 हप्ते गेले, एक ल्हान गीट पडलो, पश्टक गसक जाता, मागीर ओके. आफ्टरवर्ड्स यू डोंट बॉदर एट ऑल. काही वसना येयल्यार नवे आदल्या दीस पाईप काडून गेले पुरो वॉशिंग 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 वॉशिंग. आफ्टरवर्ड्स लेट इट बी. व्हाट इज देर पळय. फ्रीज एक घरा हाडले, हर एक वस्तू दवरतना यू वाईप इट. वन्स यू टेक वाईप इट वाईप इट वाईप इट. ताचो पेंट येता हांगसरी वायपिंग इट. आफ्टर 1 month, don't know what happens to the fridge. Gone case. Once you build a new house, carpet kite, brooms kite, cobwebs kadunku, hariye kapta. After 6 months, you are not bothered at all. तशेंच आमची क्रिस्तांव जिणी आमी देवा सशी वेता आसतना खंडीत जावनी आमकां इल्लेशे इंथुजियाजम एवरीथिंग. फर्स्ट यू एंटर इनटू प्रेयर लाइफ, फर्स्ट डेज ऑफ प्रेयर लाइफ. व्हाट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस. आफ्टर 6 months, back to the normal. What to do? Now, to improve our Christian life, these 6 things we have to practice. What they are? First, remember. First R, remember. Nehemiah chapter 4 verse 14. Letter to Timothy, second letter to Timothy chapter 2 verse 8. Joshua chapter 1 verse 13. Nehemiah chapter 4 verse 14. तुमकां वाईट करतल्यांपासून तुम्ही भियोंचे नाका. महोन्नत देवातय तुम्ही पातयेया. ताका तुमच्या उडासा काडा आणि तुमच्या कुटुंबाच्या सांध्यांपासून तुम्ही झुजा. Remember to fight. आज
आमकां देवातावन पयस व्हरच्यो सबार संगती ह्या संवसारांत आसात. देवातावन पयस वरच्या संगतीमध्ये आम्ही जियेते आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. पळया, देव इस्रायल घरांक परत्यान परत्यान सांगता, उडास दवरा, हांवें तुमकां इजिप्तांतावन भायर काडलें. हांवें तुमकां इजिप्तांतावन भायर काडलें. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या सक्तीन, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान म्हाका आराधन कर. Exodus chapter 20 verse 1. Deuteronomy chapter 6 verse 5. आमच्या जिणीय पळयणार देवाक आमी विसरोवचे न्हय. विसर नाकात. रिमेंबर द गॉड. तुमचे कष्टांचे दीस तुम्ही विसर नाकात. तुमकां केदाळा काम नासल्या वेळार तुम्ही केल्ल्या मागणे तुम्ही विसर नाकात. आज बरें काम तुमकां मेळ्ळां जावंक पुरो, पूण काम नासल्या वेळार दिंबयेर पडोन तुम्ही मागले ते मागणे तुम्ही विसरोवचे न्हय. तुम्ही घर बांदूंक देंवत आसतना त्या कष्टांच्या दिसांनी तुम्ही देवाक उलो मारले. आज व्हडलें घर बांदून ताचे भितर जियेत आसतना विसर नाकात. तुमकां भुरग्यांचे देणे नासल्या वेळार देवाक तुम्ही उलो मारले ते दीस तुम्ही विसर नाकात. आणि कष्टांच्या वेळार पिडेंत आसतना तुम्ही एकसुरे आसतना देवाक विसरोन सोडनाकात. पळया, सबारपटी आमी ल्हान प्रायर आसतना देवाचो उडास आमी चड करता. Once you are youth, you forget the God. Why? Because you have your strength. During that time, you think you don't want God. But remember, don't forget Him. कष्टांच्या दिसांनी आमकां कोणाय की देवाक सोदून काण घेवन वच म्हूण सांगचें म्हणना. ऑटोमॅटिकली वी गो इन सर्च ऑफ गॉड. आमी सुखांत आसतना, when you are in comfortable position, we need God. When we are with a comfortable position, with good house, everything, then we need God. Not during the sickness. During the sickness, we automatically go in search of God and retreats and other things, novenas. Nobody used to say us, go for the prayer. No. Automatically we go. Remember. Sodit asaryan pasot, miracle pasot maganakat. Devan tumcha jiniyant kelle miracle visron sonnakat. Now you don't pray for the miracle. Remember the miracle that has happened in your life. That is the first thing. Remember. Second, repent. Second R. This is needed to the Christian life. Repent. Revelation chapter 5 verse 5. तू कशें सकला पडलोय म्हणले उडास दवर. तुझ्या पातकाक पश्चाताप पावन देवा सरशी पाटी ये. पातक रड. कित्याक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, लुकाचो एवांजेल chapter 13 verse 3 says, तुम्ही तुमच्या पातका पसत रडाना जाल्यार तुमचे पातक तुमकां नाश करतले. तांचे बरीत तुम्ही नाश जातेल्यात. निनेवे गांवचो लोक तांच्या पातकाक दूख भोगता आसतना देवान तांकां राखलें. योना प्रवाद्याच्या ग्रंथांत
बुक ऑफ योना चैप्टर 3 वर्स 9 to 10 अंत मी वाचता त्या देखून आमचे पातक आम्ही ओपून घेऊया. Repent with full heart, not like Pharaoh. He also repented. मोइजेनं सबार रीतीची क्रिस्तमंत अर्थ असताना परोराई पश्चाताप पावलो. वय तुमचो देव वडलो देव, हांवें केल्लें काम समाना, त्या देखून हांव पश्चाताप पावता, तुज्या लोकांक हांव सोडता. पूण ताचो पश्चाताप only on the peripheral level, not deep repentance. Once the people walked towards the promised land, Pharaoh changed his mind. आता देव आमकां सांगता आम्ही आमच्या पथका पसोतो संपूर्ण रितीन सगळ्या खालसांत पश्चाताप पावोस जाय. थर्ड वन, रिनाउन्स, सोडा. थोड्यो संगती आमकां देवातावन पयस करतात. आज तुका देवातावन पयस करचे संगत खंयचे म्हणलें हांवें तुमकां सांगत जाय म्हणना. जस्ट सिट फॉर ए प्रेयर. गॉड रिव्हील्स यू what takes you from the God. Renounce it. Live it. Less luggage, comfortable journey. If you are carrying these things, the worldly things, you find it very difficult to follow Jesus. Just like that rich man. He wanted to follow Jesus. जेजून कितें सांगलें ताका, तुजे सगळे आस्त वीक आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ताच्यान जावंक ना. कित्याक? He was carrying the load. One archbishop says, focus on the Lord, not on the load. You have many loads that you have to renounce it. This is the third thing that you have to follow. Fourth, resolve. Sometimes you have to decide some things. Resolve it, solve the problem. Sometimes the relationship. You are more focused with the world, not with the God. Resolve it. See, आम्ही पवित्र पुस्तकांत वाचता दानियेलाच्या ग्रंथांत. दानियेलान एक निर्धार केलो. रायान देवचे कान हांव सेवचो ना. हो निर्धार आज आम्ही थोडो निर्धार करूंक आसा आमच्या जिणेंत. आमची क्रिस्तांव जिणी बऱ्या रितीन आम्ही जियोंक जायचे जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आम्ही थोडो निर्धार करीत जाय. निर्धार थोडो वेळ हांव देवाचें उतर वाचता. हर एक दीस मिसाच्या बलिदानांत हांव भाग घेता. म्हयन्यांत एक पटी म्हणी कुमसार हांव जाता. थोडे बरे करणी म्हज्या जिणये मुखांतर हांव करता. रिजॉल्व, निर्धार घेया. फिफ्थ वन, रिटर्न बॅक. थोडे पटी मोगाच्या भावांनी भयणीनो आज आम्ही ट्रॅव्हल करतना we use Google Map. We trust that girl very much. Whatever she says, we obey. Sometimes she misleads us. In one turn, she says left, we take right. Now we can't go on. We have to come back. Take a U-turn. Return back. Because God has created you.
He has imprinted in you the image of His. तुम्ही देवान तुमका मोलाक घेतला, संसारान नाही. देवाची तुम्ही, देवाची आस्त तुम्ही. ते देखून आम्ही देवा सशी पाटी येसय. त्या देखून सेंट अगस्टीन सांगता पळया, म्हजो आत्मो सोमिया तुजे थंय अहिल्या करीत ताका समाधान ना. वो संसार आमच्या आत्म्याक समाधान दिना. आमच्या कुडीक काय इल्लें समाधान दिता, पण एक 90 केल्ल्या वेळार, एक 4 दुखरामसाचे पीस खाल्ल्या वेळार we get some little satisfaction. Only body gets satisfaction, not our soul. We have to come back. Come back. Then the 6th thing, run. Run for Lord. Run. Because sometimes आम्ही या संसारांत आमची धांवत असताना we are tired. We are tired. Sometimes we pray, but we don't get any answer. Sometimes we follow all the rules. Still, we are in trouble. Run your race. God is there to show the way. एलिया प्रवादी बाळ प्रवाद्यांक जिवेशी मारून जजरेल रानियाच्या बियान धांवता. was tired. खंयी एका मांट्यांत बसून देवाक तो उलो मारता, सोम्या अशें म्हाका कित्याक केलें. But God was there with him. ताका रियलाइज जावना. सबारपटी आमी आत्मीक रितीन कुड्डे जाताना आमकां रियलाइज जायना आमी जेजू सांगात आसा. But we have to run. Let us follow these 6 things. First, remember, then repent. Third thing is to renounce, resolve, return to God, and run. God is there to protect you. मागिया दोळे आमचे दंपिया, दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरया. हर एक कष्ट, संकस्ट, पिडा शिडा, आमचे मानसिक समस्ये, आमचे एकसुरपण, सबार तेंपां तावन आमी बेड्डार थंय न्हिदोन आसांव कोण्णा, कोणी आमकां कॅर करनात. भियेनाका, जेजू तुज्या सांगाता आसा. आज हो शर्माव TFRCC टीव्हीर तूं विक्षण करताय जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तुवें आसल्या त्या जाग्यार देव तुका हाडणे ते आसा. सर पदवेदार आसच्या देवा, हो शर्माव TFRCC टीव्हीर विक्षण करचे हर एकल्या वीक्षक पसोत, तांचे इराद्या पसोत, तांच्या कुटुंबा पसोत, कोणा पसोत आमी मागता म्हणून बसायलांगे तांच्या पसोत. आज तुज्या समोर आमी मागता सोम्या, तूं आमकां केदींच अनाथ जावन सोडून वचनाय. आमकां आज तुवें दिल्ली ह्यो संगती आमच्या जिणयेंत आमी पाळन तुजो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी, आशिर्वाद दी. आनी प्रत्येक जावन जे कोण पिडेंत आसात, दुखांत आसात, एकसुरपणांत आसात, सोम्या तुजो सांगात तांकां दी आनी तुज्या आशिर्वादान तांकां बर म्हण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन, आमेन, आमेन. God bless you.